पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आतां पळोवया आयच्यो खबरो। अरिश्टाच्या परिस्थितीक राष्ट्राचे मजतीक धांवपाच्या भारताच्या धोरणा प्रमाण ऑपरेशन अजया सकयल भारतांतल्यान अरिश्टग्रस्त फिलिस्तानी नागरिकांक गाझात मजतीची पयली खेप आयज सावन भारतान विमानान रवाना केली। भारताचे IAF-C-17 ग्लोब मास्टर विमान 38 टन मजत सामान आणि सामग्री घेऊन हिंडन विमानतळावेल्यान इजिप्ताच्या अल अरिश विमानतळात देवले। तातूंत हे मजत सामग्रीन 6.5 टन वैजकी सामान जाल्यार 32 टन अरिश्टकालीन मजतीच्या सामानाचो आस्पाव आसा। तातूंत तंबू, जलशुद्धीकारक गुळयो, सर्जिकल सामग्री, हातमोजे, वखदां तशीच जिणे आवश्यक वखदांचो आस्पाव आसा। गाझा सावन 20 मैल अंतराचेर अल अरिश विमानतळार ही मजत सामग्री देवल्या उपरांत थंयच्यान ती गाझांतल्यान अरिश्टग्रस्त फिलिस्तीनी नागरिकां मेरेन पावतली। गोंयांत चालू आशिल्ल्या 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींनी 19 तारखेसावन सुरू जाल्ल्या बॅडमिंटन खेळाचे निकाल येवन पदकां वांटपाचो पयलो सुवाळो काल ताळगांवां डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर मैदानाचेर जालो। हे सर्तींत आतां मेरेन एक भांगरा पदक आनी एक कांस्य पदक जोडून आसाम पयले सुवातेर जाल्यार एक भांगरा पदक जोडून कर्नाटक दुसरे सुवातेर, 2 रुप्या पदकां जोडून महाराष्ट्र तिसरे सुवातेर आसा। आसामाच्या बायलां बॅडमिंटन पंगडान सर्तीचे पयले भांगरा पदक जोडले। दादल्यांच्या पंगड गटात बॅडमिंटनात कर्नाटकान महाराष्ट्राक हारोवन पयले भांगरा पदक जोडला। खेळा सचिव स्वेतिका सचन राष्ट्रीय खेळा सर्तीक मेळिल्ल्या प्रतिसादा विशीं उलयल्यो। Whatever the word you can think in your mind, a lot of emotions. We probably were more anxious than the players competing here. Who think, what position are we going to get into? It was an extremely, I think, good show. Brilliant matches. I think everybody enjoyed it. It was a very quick and very, steep learning curve for me. However, the approach that we followed was a very modular approach. We divided every single aspect of the entire game organization into functional areas and verticals. And then we brought in expert workforce, we brought in agencies, we onboarded them, and finally, slowly we started bridging those gaps between the verticals, and this is the final result. 19 ऑक्टोबरा सावन सुरू जाल्ल्या बॅडमिंटन खेळा सर्तीचो पदकां भेटवण सुवाळो काल ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर मैदानाचेर जालो। सुवाळ्याच्या उत्तम आयोजना विशीं खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी खोस उक्तायली आनी केंद्र सरकार, केंद्रीय खेळा आनी युवा वेव्हार मंत्री, मुखेलमंत्री तशेंच आयोजनात हातभार लावपी विद्यार्थ्यांचे उपकार मानले। 26 तारखेक खेळा सर्तींचे उक्तावण जावचे आदीं नावेली, पेड्या आनी पणजे कांपालार आनीक 5 खेळांच्यो सर्ती सुरू जावपाच्यो आसात। ओपनिंग सेरेमनी जावचे पयलू अशे 5 वेन्यूंतल्यान आमचे सगळे डिसिप्लिन्स किक ऑफ जाता आणि एकदां बाकी आफ्टर 26 प्रत्येक वेन्यू जो आसा थंयच्यान सगळ्यो गेमी किक ऑफ जातल्यो आणि हो आमकां एक अनुभव जावन आसा, हो एक एक्सपिरियन्स जावन आसा। तातूंत भितर काही गोष्टी चुको जर काही गोष्टी उरल्यो आसात ते आमकां पॉलिश करपा खातीर किंवा त्यो आमकां थोड्योश्यो रेक्टिफाय करपा खातीर आमचे कडेन एम्पल टायम आसा, एम्पल ऑपॉर्च्युनिटी आसा। आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आजचो हो जो स्पोर्ट्स प्रेजेंटेशन जेका आमी मेडल सेरेमनी आसा ते म्हाका दिसता तुमीच विटनेस आसा, वन ऑफ द बेस्ट कायंड। आणि हांवें बरेचशे सेरेमनी खातीर उपस्थित आशिल्लो, ज्या तरेन आजचे हे पावर पॅक्ड जे प्रेजेंटेशन आसा हे खूब त्या रँकाचें आसा। I am very thankful to all the public, all the students, all the people who has been involved in this organization of the 37th national game. राष्ट्रीय खेळा सर्तींनी व्हॉलीबॉल सर्तीचो आस्पाव जावचो म्हूण गोंय सरकार आनी खेळा खातें एकसारके यत्न करीत आसा। कमीत कमी बीच व्हॉलीबॉल खेळाच्यो सर्ती तरी शक्य जावच्यो म्हूण यत्न चल्ल्यात अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या। राष्ट्रीय व्हॉलीबॉल खेळा महासंघाच्या वेंचणुकांचो वाद आशिल्ल्यान हे सर्ती विशीं निर्णय जावंक अडचणी जाल्यात। ताचेर मार्ग काडचो म्हूण आपणे केंद्रीय युवा आनी खेळा मंत्रालय आनी भारतीय ऑलिंपिक संघटनेक बरयलां अशें खेळा मंत्र्यांनी सांगलां। व्हॉलीबॉल जो विषय जो आसा तो एक्चुअली इट इज नॉट टू द पर्टेन टू द स्टेट, परंतु तांचे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आसा, द मॅटर इज इन द कोर्ट। पण तरी आसतना वी हॅव रिटन अ लेटर टू द हेड ऑफ कमिटी की तुम्ही व्हॉलीबॉल एंटायर जी तुमची बॉडी जी आसा, पण कितें जाला त्यांचो प्रॉब्लम जो असो आसा की एज फार माय इन्फॉर्मेशन इज कन्सर्न
की त्यांची इलेक्शन्स ड्यूस असतात आणि 2 ग्रुप असल्या कारणान आणि तांचे जे एडॉक कमिटीचो जो पिरियड जो आशिल्लो 45 डेज तोय आज काबार जाल्लो आसा. आत्तां हांवें लेटर बरयल्लो आसा टू द प्रेसिडेंट ऑफ आयवे, GTTC chairman, honorable union minister and secretary for union sports and youth affairs to the government of India, जेणे करून हो जो तुम्ही एक साई जी आसा ताका साई कडेन तुम्ही हो जर कोण जर ऑर्गनायज करपाक जर ना, यू जस्ट गिव दीस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द साई सो दॅट दे कॅन पार्टिसिपेट फॉर द नॅशनल गेम्स इन द स्टेट ऑफ गोवा. राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे फाटभुंयेर अरिश्टकालीन वा ताकतिकेचे वैजकी सेवेचे नजरेन गोंय वैजकी महाविद्यालयाचे इस्पितळ सज्ज जाला. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी काल सांजे ताकतिकेचे वैजकी सेवा सामग्री आनी वेवस्थेची स्वता पळोवणी केली. पळोवणी करतना मंत्र्यांबरोबर गोंय वैजकी महाविद्यालयाचे डीन डॉक्टर शिवानंद बांदेकार तशेंच वैजकी सुप्रिटेंडंट दोतोर राजेश पाटील हाजीर आशिल्ले. गोंय वैजकी इस्पितळांत ताकतिकेचे सेवे खातीर खासा कक्षाची स्थापना केल्या. गोंयांत जावपी इतिहासीक राष्ट्रीय खेळा सर्तींचे यशस्वी आयोजना खातीर सरकार पुराय यत्न करता आनी गोंय वैजकी इस्पितळूय सगळ्या गरजेच्या सुविधांनी सज्ज आसा अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी पळोवणी उपरांत दिल्या. योग्य तरेचे काम करतले आनी योग्य तरेचे फेसिलिटीज आमचे डॉक्टर्स आनी कितें कितें लायन अप जाल्ले आसा हेजे बेश्टे पळोवपाक म्हणून हांव आयिल्लो. आमच्यो एम्ब्युलन्सीज बी कितें परिस्थिती आहा आनी खंय कितें डिप्लॉय केल्यात आनी ह्यो एमर्जन्सी रूम्स आमचे जे वेन्यूचेर आसा. देशाचे प्रधानमंत्री येतले 26 तारखेर म्हणून आनी एक अभिमानाची आमकां गोश्ट की गोंय राज्यान आयज नॅशनल गेम जाता म्हणून सगळे गोश्टी योग्य तरेन जावंक जाय. आरोग्य खात्याचो जो रोल आहा तो योग्य तरेन आमच्या डिपार्टमेंटान करपाची गरज आहा. गोवा मेडिकल कॉलेज आनी DHS दोनी जॉयन जावन आमचे देशान जे हांगा नॅशनल गेम जे जातले खंय कितें एमर्जन्सी जातली ते एमर्जन्सी टॅकल करपाक आमचे डिपार्टमेंट योग्य तरेन ते करतले म्हणून चर्चा करपाक म्हणून हांव टीम कडेन आयिल्लो. संवसारीक पोलिओ दिसा निमतान आयज पणजे शारांतल्यान मोटरसायकल जागृताय रॅली काडली. पोलिओ विशीं सादूर रावात, पोलिओ ना करात हो संदेश दिवंक पणजे रोटरी क्लबान ही रॅली घडोवन हाडली. सकाळी आझाद मैदानावेल्यान सुरू जाल्ली ही रॅली शारांतल्यान पोलिओ विशीं संदेश दीत भोंवली. रोटरी क्लब इंटरनॅशनल पोलिओ निर्मुलना खातीर संवसारीक पावड्यार वावुरता. सरकाराच्या तेंक्यार रोटरी क्लबाचे मोहिमे विशीं क्लबाचे गिल्लो गव्हर्नर गौरीश धोंड उलयले. 24 ऑक्टोबराक पोलिओ दीस पाळटात. I'm really happy that I belong to Rotary Club of Panaji. My name is past district governor Rotarian Gaurish Dhom. Our club, Panaji Club, is chartered somewhere in 1963, one of the first club in Goa. And we do a lot of activities. And eradication polio is one of the major program what Rotary International has taken up. It started somewhere in 85-86 and that time the government is really worried because the entire polio eradication was spreading like wildfire. And that time Rotaries thought that we could come in and go. With UNICEF, World Health Organization and many more, Rotaries came in and chipped in so much of money that today we are one of the front floor players in eradication polio from the world. Thanks to all supporters like Mild and Belinda Gates Foundation, the Billa Foundation, Jayashree Billa, Arshad Mehta, and many who have been donating still today to see that polio is eradicated. दक्षिणी अस्तंत अरबी दर्यांत तयार जाल्ल्या तेज चक्रीवादळाचे अतिखर चक्रीवादळात रुपांतर जाला. हे वादळ ओमान आणि येमेनाचे दिशेन सरकता. भारतीय हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण येमेनाचे अल गैदा आणि ओमानाच्या सलाला मजगती दर्यादेगेर हे तेज चक्रीवादळ 25 ऑक्टोबराचे सकाळी धडक दिवपाचो अदमास आसा. चक्रीवादळाचे फाटभुंयेर आंध्र आणि तमिळनाडूचे दर्यादेगेर नुस्तेमारांक दर्यांत वचचे न्हय अशी शिटकावणी दिल्या. ICC एकदिसाचे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संवसारीक वस्तादपण सर्तीत आयज भारत आणि न्यूझीलंड मदीं खेळ जाता. खेळ हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघटनेच्या धर्मशाळांतल्या मैदानाचेर चालू आसा. भारतान कुरुबावलो जिखून पयली गोलंदाजी घेतली.
भारत हे सर्तीत आपले 4 खेळ जिखून दुसरे सुवातेर आसा जाल्यार न्यूझीलंड सगळे खेळ जिखून बरे धांवड्याचे सरासरी खातीर पयले सुवातेर आसा। भारत आणि न्यूझीलंडा मजगती आयज मेरेन 116 खेळ जाल्यात, तातूंत 50 न्यूझीलंड जाल्यार 57 भारत जिखला। 7 खेळांचो निकाल लागिल्लो ना, एक टाय उरला। संवसारीक क्रिकेट सर्तीत 9 खेळांनी न्यूझीलंड 5 जिखला, 3 भारत जाल्यार एका खेळाचो निकाल लागिल्लो ना। आयज हे सर्तीतले सेगीत 5वें जैत आपले नांवार करून दोनूय पंगड मैदानाचेर देंवल्यात। पायाचे दुखापतीक लागून भारताचो अष्टपैलू खेळगडो हार्दिक पांड्या आयज खेळूंक शकलो ना। निमाणी खबर हातात आयली तेन्ना न्यूझीलंडान 143 धांवड्यो काडल्या आनी तांच्यांनी 3 गडे वगडायल्या। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।